Is everything ready? Do you have the presents all wrapped, the menu all planned, and the food purchased? Hello, I'm Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer, and on this Christmas Eve, I hope you can find some time to take a deep breath and to be quiet and to reflect a bit on the great mystery we are celebrating. God became a tiny baby, so weak, so vulnerable. Here's something that St. Hilary of Poitiers, who lived about 17 centuries ago, wrote about this. How can we make a fitting recompense to God for stooping down to us so graciously? The one, only begotten God, born of God in a way that cannot be described, is enclosed in the shape of a tiny human embryo in the womb of the Virgin and grows in size. He who upholds the universe, in whom and through whom everything came into existence, is brought forth according to the law of human birth. He, at whose voice the angels and archangels tremble, and the heavens, the earth, and all the elements of the world melt, is heard in the cries of a baby. He, who is invisible and incomprehensible, who cannot be judged by the reckonings of sight, sense, and touch, lies wrapped in a cradle. God, through whom humanity came into being, was under no compulsion to become human himself. However, it was necessary for humanity that he should be made flesh and dwell among us. We have been raised up because he has stooped down to us. देवाच्या डोंगराचो रुया, ताच्या मंदिराचो मोया. देवाच्या डोंगराचो रुया, ताच्या मंदिराचो सोनेस्वराचो मोरगो, सोंगोंगरा Devacia डोंगराचो रुया, ताच्या मंदिराचो मोया. देवाच्या डोंगराचो रुया, ताच्या मंदिराचो मोया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को आंतोनियो रुजारियो दा कोस्ता आनी एस्पेरन्सा दा कोस्ता आनी दुसरें तेसांव जोकीन जुआंव फेर्नांडीस आनी मारियानिना सेवेरिना आफोन्सो हांच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात सॅम लुकस. इमानुएला ब्रागांजा आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता. नॉयल डिमेलो आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन तांचे पासत मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवाक उबारुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू जल्मता आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी आमची तयारी केल्या. जाकारियस जाचे वरवीं जेजूची तयारी करपी जुआंव बावतिस्त आमकां मेळ्ळो, तो कितें भाशेन देवाची तुस्त करता ताचे बरोबर आमी देवाची तुस्त करुया. कित्याक देवाचें राज सदां तोगपाचें राज. हेंच राज आमकां दी म्हूण आमी मागता आसतना
जायते फावटी देवाच्या राज्याच्यो वस्तू आमी करूंक फाटीं रावल्या भियेल्या वो आमी दुसऱ्यांक किकोन केल्यात. हें सगळें आमच्या चुकीचें. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुपविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची धोरणां विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागून सदांच सांगवार बरी सगळ्या विघ्नाक आनी बोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोम्या जेजू वेगीं वेगीं ये, काळाव करी नाका. तुज्या दयाळ मोगाचेर आमी पाती येवन आसा. आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. जो देवा बापा सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा जिवंक लागलो. ताचे भोंवतणीचे सोर दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयल्यो. तेन्ना राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदरान बांदलेल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर पेट तोंबूत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल, वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगलें कोर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पोर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोजेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलोलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाताक आसतालो आनी तुज्या दोळ्यां मुखार हांवें सगल्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलेल्या तसल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितालो. इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव एक देश दितलो आनी तेच देशांत हांव तिका रोयतलो आनी थंयच ती आपलें बिराड कोत्तली. आनी जशें आदीं म्हजे पोरचे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगल्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. तेच बरोबर सर्वेस्पोर कळीत कोत्ता. सर्वेस्पोर तुका व्हड कोत्तलो. सर्वेस्पोर तुजे थंय एक घराणें उत्पन्न कोत्तलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणें वचतलीं आनी तुजें सिंहासन सासणाक गोट उत्तलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वरकार. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणतल्या. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणतल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणतलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणतल्या. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला.
तुजी संसद सदां काल तोखतलो हांवें स्थापलोले तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्या तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हजें थारोणाचें खडप सदां काल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केलोलो करार गोठ तोखतलो जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाखाणटल्या उद्गार फांत्या वेलें ओरोण तूं सासणाक उजवाडाचो पोरजोळ आनी भोक्तीपणाचो सुर्या काळोखांत आनी मोन्नाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवूंक ये सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जुवाचो बापूय जाकारियस पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो वाखाणणी सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक कित्याक आपले पोरचेक ताणें भेट दिली तिका सोडूंक तो आयलो आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेस धरतल्या सगल्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवन प्रवाद्याचे तोंडी मागां थावन ताणें भासायलें आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोन भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यान पवित्र आनी सुगुणी जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा आब्राहामाक उतर दिलें आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घोराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बळवंत तारकाक उपजयलो अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास धरलो आनी तुका बाळका म्हज्या भोव वर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो कित्याक तूं दुनियाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय हातकाचें बोगसणें दिता त्या तारणाची ओळख ताचे पोरचेक तूं दितलोय आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो काळोखान आनी मोरनाचे सावळेन जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचीं पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता तुच्या भाव भयणीनो नातालां मनूंक आमी तयार जाल्या सगळी कडेन आमी आमची तयारी केली भायली तयारी आसा ती आमची सगळी जाल्या भितरली तयारी घडी आजून पासून उरल्या आमची थोड्यांनी घडी केल्या आपली भितरली स्पिरिच्युअल तयारी बीन केल्या कितें नातालां क्रिसमस म्हणल्यार आयज आमकां कितें आयज ज्या संदर्भान जे परिस्थितीन आमी आसा ती पळोवन आमचो क्रिसमस आमची नातालां आमी समजून घेतल्या जाल्यार आयचीं दोनूय वाचपां आमकां सारकें बरेंशें चित्र दिता पयल्या वाचपान आमी आयकलां दावीद पातशाय ताका केल्ली देवाची भासावणी
जी देवान ताका शांती दिवपाक आपणे बासावणी केल्ली ती देव पाळटा. सगळीं झुजां तो थांबयता, सगल्या दुस्मानांतलो ताका जैत दिता. आनी हें जैत मेळ्ळ्या उपरांत आनी ही सगळीं उत्सांबडाय थांबयल्या उपरांत दावीद पातशाय मुखार सरता नातान प्रवाद्याक आपोवन, पळय हांव बरो देवदाराच्या रुखाच्या घरान जियेतां, जाल्यार म्हज्या देवाक, इस्रायेलाच्या देवाक एक घर बांदूंक हांव सोदतां. आपलो उपकार एके भाशेन दावीद पातशाय सवस्कायेन देवा सवें दाखोवंक एक प्रयत्न करता. दुबावरीत देवाक आमी बांदलेलीं घरां नाका जशें देवान कळयलें. देव मनशांनी बांदलेल्या घरांनी रावना, पूण देव मनशाच्या काळजान रावता. आनी दाविदाच्या काळजान देव जियेलो. आनी हीच भासावणी फुडें व्हरून दाविदाच्याच घराण्यांतलो सोडवंडार उपजातलो ही बीन भासावणी केली. ही शांती जी आमकां सगल्यांक जाय, आयज आमी जण एकलो हे शांतीक रावता. आयज आमचे भोंवतणी ही सगळी उत्सांबडाय जाल्ली आसा. आयज सगळें मॅस जाल्लें आसा आमचे भोंवतणी. तातूंत भितर थोडीं आमी सांडलेलीं आसा, थोडीं आमी भियेल्लीं आसा, थोड्यांक आमकां कांयच पडलेलें ना, जाल्यार थोड्यांक त्रास केल्ले आसात. आनी असल्या संदर्भान हीच भासावणी जी देवान दावीद पातशायाक केल्ली, हीच भासावणी इस्रायल परजेक जी देवान केल्ली आनी जाचे विशीं जाकारियस आपलें तोंड उगडल्या उपरांत हें बाकीत करून सांगता. देवान जी भासावणी केल्या बो करून सगल्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेस धरतल्यांच्या सगल्यांची हातांतलीं आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याचे तोंडी मागां ताणें भासायलोलें. आनी आमच्या दुस्मानाच्या हातांतलीं सुटून भिरांती विणे आमी ताचे फुड्यान पवित्र आनी सुगुणी जावन फुडें वेतलीं. काय बरी भासावणी. आनी ही भासावणी आमी जण एकलो आयज रावता, जे कोण आमचे दुस्मान आसात, म्हणजे जे कोण आमचें निसंटन करूंक सोदतात, जावं आमचें ह्या नागरिकांचें, गोंयच्या नागरिकांच्या, जावं आमच्या गोंयच्या सैमाचें निसंटन करूंक सोदतात आपल्या फायद्या पासत. आनी जशें आमी सदां पृथ्वे खातीर मागणें करता तातूंत म्हणटा, आपल्या फायद्या खातीर जे कोण मनीस मनशांचो तशेंच सृश्टीचो दुरुपयोग करता तांच्या काळजांक हात लाय. म्हणजे ही बदळणी भाव भयणीनो, जरी तर देव आसा जाल्यार येवंक जाता. जरी तर आमी देवाक पातयेना वो देवाक आमच्या काळजान वावर करूंक दिना जाल्यार ही बदळणी येवपाक मातशी अवघड. पूण जेन्ना बदळणी येना वा आमी ही बदळणी येवपाक दिना तेन्ना मरण, तेन्ना खास. जाल्यार आयच्या दिसाक आमी जेन्ना आतां लागशिल्ली तयारी करता जेजूक आमच्या काळजान घेवंक, ताका आमच्या काळजान भिरांत दिवंक, आमचें जण एकल्याचें काळीज, आमचें घर जेजूचो गोठो करूंक जेन्ना आयज आमी तयार जाल्या तेन्ना ही कृपा आमकां मागुया. आमी सदांच घट उबी रावूं, देवाचेर पातयेवन रावूं आनी जी भासावणी देवान आमकां केल्या ती भासावणी फुडें व्हरून जशें जाकारियासान आपल्या पुताक म्हणजे जॉन बावतिस्ताक सांगलें, तूं आवाज, तूं ही वाट तयार करूंक वेता सोमयाची, तुका म्हज्या बाळका प्रितीच्या वच. आमकांय जण एकल्याक ही वाट एकामेका पासत तयार करूंक आनी सोडवंडाराक आमी एकामेकाक दिवंक ही कृपा आमकां मागुया. आनीक आमी जण एकलो हे मिसाचे भेटेन आमचेंच अर्पण करुया. Ujie muka, dormes
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा, आमी तुका वपून दिता ती दानां मोयपासान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतलेले वरवीं आमचीं पातकां धुवन वचून आनी आयचे राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताची महिमा नितळ काळजांनी भोगूंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळ्ळो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंचरगी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. सुम्या जेजू आमी उंडो घाता आनी एकाचेंतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसूर, आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन झुजे
बागेवन धर्मदुता बागेवन जुजेवाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. शांतीची भासावणी आमकां देवान केल्या आनी आपल्या पुता वरवीं ही शांतीची भासावणी तो पुरी करतलो. होच विस्वास धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्यान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावो ना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे. मोगाळाचे येसू, मोगाला जेजू, तुंबो पवित्र संस्कार पवित्र संस्कारान हाचेर आसाय हाचेर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या हातूंतल्यान म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. ही घडयेक हे घडये तुका तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण आसा समजून म्हूण समजून हांव तुका हांव वेंगयता तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो केदींच जावं वेगळी जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका. दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu może rewa, aude ta,
इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी. आपले पोरचेक भेट दिली, दयेन तिका सोडयली. प्रार्थुया. मैमेवंत आनी मोगाळ बापा, तुज्या अप्रूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयचे राती समारंभूक ताच्या येण्याच्या ओतरेकांनी ह्या दिसाची दर एक करणी करूंक आनी दर एक घडी सारूंक तूंच आमकां आदार दी. अशें तो हाडूंक येता ती सर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सतरायदरची आयज सांजेर आमची रातची समरंभणी जातली. 11:30 वाजता सुरू जातली. सगल्यांनी घडये आयज हांगासर येवंक जायना. आमकां नंबर जो आसा त्या प्रमाणे आमी सगळी मांडावळ केल्ली आसा. म्हणटच जीं कोण रातीक येवपाक सोदतालीं पूण येवपाक जायना, हे पावटी समजून घेवया. आमच्या घरा लागीं रावन आमी एक गोराबो कसो बराबर हे मिसाचे भेटेन भाग घेवंक जाता. आमचें लायव्ह स्ट्रिमींग सुरू जातलें 11:15 वाजता. तुमी तातूंत भाग घेवंक जाता. 11:30 वाजता आमची तयारी सुरू जातली, प्रेयर सर्वीस जातली आनीक 11:50 आमची मिसाची भेट सुरू जातली. आमी सगळीं जाता ते भाशेन मोगान आपुरबायेन ह्या नातालांचे परबेन वांटो घेवया. सकाळीं 25 तारखेर पयलें मीस जातलें 7:30 वाजता, दुसरें मीस जातलें 9 वाजता. आनी जायते जाणांक मिसाक येवपाक आनीकूय खुशी आसली देखून आनीक एक मीस एड केला. आमी करीत भाशेन 10:30 वाजता आनीक एक मीस जातलें. पयलीं 2 मिसां 7:30 वाजता आनी 9 वाजताचे मिसांक आमी नांवां घेतलेलीं आसात, फिक्स केल्लीं आहात ऑलरेडी. 10:30 वाजताच्या मिसाक जे कोणाक येवपाची खुशी आसा तुमी तुमचीं नांवां आयज सकाळीं 10 वाजता मेरेन आमच्या ऑफिसान दिवचीं. 8:30 ते 10 वाजता आयज आमचें ऑफिस उक्तें आसतलें. आयज खरेपणी आमच्या ऑफिसाक हॉलिडे पूण 8:30 ते 10 वाजता ऑफिस उक्तें दवरलां तुमचीं नांवां दिवपाक. जे कोण आपलीं नांवां दितलीं तांच्यानूच मिसाक येवंक जातलें. मातशें चोतराय दवरची. SOPs जे आसात ते आमी पाळपाक जाय आनी तेच बरोबर आमचेर नदर दवरलेलीच आसा. म्हणटच सगळे SOPs आमी बरे भाशेन पाळूंक जाता ते भाशेन भार घेवया. हे पासत आमी रिस्क घेवन नांव दिनासतना आयज इगर्जेन येवचें न्हू. जावं आमी भायर रावतलीं वो फादर कांय म्हणचो ना हें समजून आमी आयज येवचें न्हू म्हण आमची विनंती. कित्याक हे सगळे SOPs बरे भाशेन पाळपाक आमकां आदार जावंक ज्या कोणाची नांवां दिल्लीं आसात तांणीच आयज मिसाक येवचें, सगल्यांच्या नांवान भाग घेवचो. हे आख्खें सुमानभर आमी दर दिसाक 2 मिसां करतले. क्रिसमस फकत एक दिसाचो न्हय पूण हे आख्खें सुमानभर आमी हो क्रिसमस हे पावटीक मनयतले. तुमी जाता ते भाशेन ह्या आख्ख्या सुमाना भितर ह्या मिसाचे भेटेन भाग घेवंक प्रयत्न करचो, कुमन्यांव घेवंक प्रयत्न करचो आनी जाता जाल्यार वो गरज जाल्यार कुमसाराचोय साक्रामेंत तुमी जोडचो. जीं कोण वाचपाक आसात तांकां आयज आतां सकाळची प्रॅक्टीस आसतली. सगल्यांनी प्रॅक्टीस करून घेवची. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.